नमस्कार, येवकार तुमकां. सध्या चवथ लागीं पावल्या आनी चवथ लागीं पावले की एक जी एक्सायटमेंट आसता गोंयकारां मदीं ती वाडटा. 2-3 गजाली आसा. एक म्हणजे माटोळी खंयच्यान हाडप पासून जशें तुमी जाणा की मकर करप, चवथीचो गणपती खंयच्यान हाडप, कसो आसचो, ह्या फावटी आमी गणपती मोरार बसोवया काय सिंहासनार बसोवया, हे सगळ्यो गजाली चालू आसतना सांगें, केपें आनी सावड्डे हे अशे वाठार आसात जंय आनी एका गजाली खातीर एक्सायटमेंट आसता आनी ती म्हणजे चवथीची लॉटरी. आतां लॉटरी म्हटली की प्रत्येकाक दिसता की नशिबान जिखतलो, नॅचरली नशिबान जिखतलो, पूण हे लॉटरी म्हणजे इट इज नॉट अ गॅम्बलिंग. कारण ह्या लॉटरीचे जे पयशे जाता, तुमी समज तुमी जिखूना पूण तुमी लॉटरीन पयशे घातले जाल्यार ते बऱ्या कामाक वता. एक म्हळ्यार धार्मीक कामाक वता आनी एक सोशियल कामाक वता. आनी ताकाच लागून ह्या लॉटरींचेर पासय करप हें आमचें कर्तव्य समजता आनी दर वर्सा आमी ती पासय करता. सद्या आमी वता सावड्ड्या आनी सावड्ड्या हाजे खातीर वता की सावड्ड्या लॉटरीच्या टिकेटीचे पयर आमी बातमी मारली, तांणी फर्स्ट प्रायज दवरिल्ली आसा ती म्हणजे ऑडी कार. आतां फर्स्ट प्रायज ऑडी कार दवरपा फाटलें कारण कितें, फाटले फावटी तांणी जी लॉटरी काडली ताका रिस्पॉन्स कितें आशिल्लो, हे पासून आमी तांकां ह्योय गजाली विचारतले की तुमी लॉटरींतल्यान केल्ले पयशे तुमी खंय युटिलायज केले. तर आमचे बरोबर रावा, आमी वता सावड्ड्या. मातसो पावस पडटा सो आमी गॅरंटी ना की घडये ही पासय इनडोर जातली की आउटडोर जातली, कारण पावसाचें सद्या अशें चल्लां की हांगा पावस आसा म्हटल्यार 100 मिटराचेर पावस ना. सो आमी सद्या सावड्ड्या वता आनी मेळटले सावड्डेच्या गणेशोत्सव मंडळाच्या जाळवणदारांक, जांणी ही लॉटरी एनावन्स केल्ली आसा. पळयत रावात आमची ही पासय. आमी पावल्ले आसा सावड्ड्या आनी आमी तुमकां सांगताले की गणेशोत्सव म्हणजे चवथी निमतान ज्यो लॉटरीज काडटा ताजो सद्या क्रेज आसा. आनी सगळ्यात पयलीं जे गणेशोत्सव मंडळ लॉटरी घेवन आयले ते म्हणजे सावड्डेचे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ. आनी आमचे बरोबर आसा प्रसाद नायक, इनचार्ज ऑफ लॉटरीज. सो सद्या सगळ्यात पयलीं तुमी एनावन्स केलें आनी तुमचे सगळ्यात फर्स्ट प्रायज आसा ती ऑडी Q3. ऑडी Q3 प्रिमियम प्लस म्हणजे आता पोरू तुम्ही लास्ट दवरिल्ले थार ना टाटा सफारी आशिल्ली. टाटा सफारी वॉज दी फर्स्ट प्राइज. आनी ताजे नंतर आतां ऑडी Q3. आतां ऑडी Q3. तुजे मातशे बोर्डा कडेन वचून पळोवया, हांगा दाखोवपाकूय मेळटलें. ऑडी Q3 प्लस आनी तातूंत प्लस 24 लाख 60,500 रुपया. कित्याक ते रोड टॅक्स, इन्शुरन्स, गिफ्ट टॅक्स ते सगळे बेर आमी करतले. म्हणजे हांवें जर आतां लॉटरी काडली आनी म्हाका ऑडी मेळ्ळी जाल्यार म्हाका टेन्शन घेवपाची गरज ना, डायरेक्ट सगळें तुमी पे करतले. चावी घेवपाची वचपाचें. ओके. सेकंड थार आनी 6,78,000. थर्ड क्रेटा. फोर्थ तूच सांग. फोर्थ आसा टाटा कव स्मार्ट 1.2. फिफ्थ आसा ब्रिझा VXI. सिक्स्थ व्हेन्यू. सेवेंथ हुंडा एक्स्टर. मागीर बॉलेनो डेल्टा. मागीर स्विफ्ट VXI 9वी आनी 10वी आसा टाटा टियागो. ह्यो जाल्यो 10 फोर व्हिलरी आनी तशेंच आमचे भितर 10 टू व्हिलरी आसात. 5 जुपिटर आनी 5 हिरो डेस्टिनी हाज्यो. ह्यो सगळ्यो हाज्यो म्हणजे ई काय ना, सगळ्यो पेट्रोल आनी डिझेल. हय. सो आज ह्या फावटी तुमी ठरयलें पयलीं हांगा लॉटरीचेर पयलीं हें पळोवया. हांचे कडेन उलयता. रिस्पॉन्स कसो आसा? रिस्पॉन्स एकदम जबरदस्त आसा. आमच्यो जवळ जवळ सगळ्यो लॉटरी आतां सोंपत आयिल्ली आसा. सोंपत आयल्या म्हणजे आसा म्हूण सांगताले पासय पूण लोक येनासतना रावतले, ते म्हणटाले लॉटरी सोंपल्यो म्हणून. थोड्योच उरिल्ल्यो आसा. उरल्या एक 2 दिसा भितर सगळ्यो सोंपतल्यो. ओके. म्हणजे पासय पळयना बरें एका दिसा भितर येवच्यो पडटल्यो. नक्की. लोक आतां ही
ऑडी बी दवरली, इनॉग्रेशन दवरलें आनी ते दिसा पासून सुरू जालें त्या दिसापासून सुरू झाली कंप्लीट. सकाळचे जवळजवळ 7:30 सुद्धा हांगा लोक येवन राविल्ले असता. तुमी कितल्यांक येता हांगा? हांव मातसो लेट येता 9 सुमार पावता. ताजे पयलीं आमगेले बाकीचे जे मेंबर आसा ते येवन हांगा बशिल्ले आसता. बसलेले आसता आनी ते सेम सेम आनी लॉटरी तिकेट 300 रुपया. 300 रुपया तिकेट. एका बुकान 10 लॉटरी आसता. 3000 रुपया बूक. ओके. आतां हांवें हातान घेतले 74488 आनी एकाच ऑडी लागली जाल्यार मागीर मागीर ऑडी येवपाची आशिल्ली, मातसो चुकलो म्हणून. नेवर नो न्ही, हाकाच लागू शकता. सो हेंच्या भितरले खंयची किंवा जे गेले तातूंतले ऑडी. बूक बी एलावड आसा सगळ्यांक घेवपाक? हय आतां त्या बॅगलान 7 बूक गेल्ले आसा. 7 बूक घेवन गेलो. मे बी तो ऑडीन येवपाक शकता. ओके, देव बरें करूं. ओके, हे आतां बुक्स व्हरता पळय न्ही, आनी खूब फावटी आमी पळयल्लें आसा मडगांव सारके आतां फॉर एक्झाम्पल गांधी मार्केटान गेलो जाल्यार तुका तुमच्यो लॉटरी मेळटा. हांगा 300च्यो ते 500 मेळटा कळ्ळें. आनी सेम केपेचीय लॉटरी जाता. सांग्यारूय पोरू जाली अंदू खबर ना अजून म्हणसर सांग्यारूय जाता. तुमी हें करना, अशें स्टॉप करना लोकांक? स्टॉप म्हळ्यार कशें आसा, म्हाका अंदू लॉटरी प्रमुख हांव जाले कारणान म्हाका म्हापशेच्यान कोण एजंट तो तसोच मडगांवच्यान फोन आयल्लो, आपूण डायरेक्ट 30 लाखाची लॉटरी व्हरता, आपल्याक कशें कितें. हांवें म्हणलें तशें कांयच आमचें ना, तुजें जाल्यार हांवें कावंटराचेर येवन घेवपाचें. आमी तशें कोणाच एजंट बी तसो कांयच करूं ना. कावंटराचेर हांगा आमचे सगळे मेंबर अरावंड आमचे 50 मेंबर आसात आनी 50 मेंबरा कडेन सगळ्या कडेन बूक दिले आसा आनी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा तुमी येवन हांगा कावंटराचेर बसपाचें. सो लोकांक कांय रश ना, कांय ना, ब्लॅक जावपा हांगच्यान चान्सीस ना. आतां समज कोण घेवन तो भायर वचून येता ताचेर आमचो कसो हें आसता, कंट्रोल आसपाना. पोरूचो कसो एक्सपिरियन्स आशिल्लो? पोरू म्हाका दिसता फर्स्ट टायम पोरू स्टार्ट केलो. हय. आमी हरशीं लॉटरी स्टार्ट करून अरावंड 20 वर्सां जालीं, पूण पोरूच्यान आमी कार प्लस कॅश दवरल्या. सो पोरू फर्स्ट वर्स आशिल्लें आमकां. फर्स्ट वर्स आशिल्ल्या कारणान आमकां पयलीं स्टार्टींग मातसो भंय दिसतालो, पूण लोकांचो इतलो आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळिल्लो. सो सगल्यो लॉटरी काबार आनी अंदू आमी 6 तारखेक स्टार्ट केलें ह्या म्हयन्याच्या. आनी आतां म्हळ्यार लास्ट म्हाका दिसता 95% सुमार काबार जाले आसा. फक्त 5% सुमार उरल्या. त्यो म्हाका दिसना आयज नाल्यार फाल्यां पर्यंत लास्ट आसतलें आनी कांयच मेळपाना. तेजे नंतर डायरेक्ट हेका ड्रॉ रावपाचें. डायरेक्ट ड्रॉ रावपाचें. ड्रॉय तुमी पोरू मागीर कसो काडलो? आमी म्हणजे लोकांक याद करून दिवपा खातीर. ड्रॉ म्हळ्यार आमी अशे गॅजेटेड ऑफिसर हाडटात 4 जाणां. युट्यूबाचेर लायव्ह आसता आनी मंडळां लास्ट दिसता म्हळ्यार 11वी दिसा गणपती पायदे दिसा पयलीं ड्रॉ काडटा सगळ्या मुखार आनी तो मागीर आवडटा. लोक आसता, लोक हेवी रश आसता. पोरू हेवी रश आशिल्ली. कोणा भितरल्या बी मेळ्ळो एक तरी प्रायज जो मनीस थंय उबो आशिल्लो ताका मेळ्ळें? तशें मेळूना. एक सांगपा म्हळ्यार फोन फर्स्ट प्रायज लागिल्ले ते मोल्या म्हाजोच फ्रेंड ताका लागिल्ली सफारी. आतां एवरी टायम सफारीन बसतना तुका याद करता आसतलो. ताणें सांगपा म्हळ्यार आमची जेन्ना आमी लॉन्च जाले तेन्नाच्यान आमी स्टेटस दवरीत आसता आमचे खातीर. इतलो सामको हें आलो तो. ओके, सो फर्स्ट प्रायज सफारी हांगा मोल्याच गेल्ली. लागींच गेल्ली. हय. आनी दुसरे बी कोणाक गेले कितें आयडिया आसा? हार ती काकोडे म्हणटा गेल्ली कुसड्यार. नारायण पै काकोडे म्हणटा गेल्ली. हय. हे सगळे मनीस आतां तुमचे कडेन जोडले, एक फॅमिली टायप जाली. फॅमिली टायप जाल्या कित्याक तांकांय खबर आहा सगळें कितें म्हणटा तें ट्रान्सपरंट आसा. तशें कांयच मदीं कांय हें ना. सो ते जोडल्यात. ओके, आमी थंय या, मातशी गाडी बी दाखय. साहेब तुमी हे कितें म्हणटा रिस्पॉन्स? तुमी काडले का ना स्वता? आमी लॉटरी कंप्लीट हांव पळयता हिशोब बी बँकेन घालपाचें म्हणून बँकेन जवळ जवळ आतां पर्यंत आमगेले 7,000 लॉटरीचे बुकाचे पयशे गेल्यात. फक्त 2,000 बुकाचे पयशे भरपा आसा ते आज बँक बंद आशिल्ले आनी कालचे आनी आयचे आनी फाल्यां म्हणून ते जवळ जवळ आनी 1,500 बूक वतले. फक्त 500 बुकाचे पयशे बँकेन जम जावपाक उरतले. मेंबरांक अलाउड आसा तिकेट हें काड लॉटरी काडप? हय, मेंबरां सगळें अलाउड आसा. मेंबरा कडेन बूक आसा आनी मेंबरांतल्या थ्रू तांचे कडल्यान बूक वता तांकां. प्रसादान कितले घेतले? प्रसादान जवळ आमी प्रत्येकाक 1,000 बूक दिल्ले आनी वांटून घातिल्ले प्रत्येकाक 100 बूक दिवपाचे मेंबरांक. ओके, सो मेंबर आशिल्ले आमगेले. ओके प्रसाद, ऑडी दवरल्या तुमी. दीस इज दी ऑडी. हांव सांगता
दीस इज द फर्स्ट प्राइज ऑडी न्ही ऑडी Q3. पळोवपा मेळना ही रिंगां पळया म्हणटा तुमकां ऑडी म्हूण कळटलें कळ्ळें आनी हेजे उपरांत सेकंड प्राइज थार हे सगळे लायिल्ले आसा ऑडी कित्याक सिलेक्ट केली ऑडी सिलेक्ट करपाक कारण इतलें ऑडी बी गाडी धरप म्हणल्यार एक क्रावड पुलर. गाडी धरप म्हणल्यार ऑटोमॅटीक कोणूय जावं एक 300 रुपया समज आपल्याक ऑडी लागता कोणूय काडटा मनीस चड तें एक आमचें एक इंटेंशन आशिल्लें. आनी कितें आशिल्लें पोरू आमी पयलीं डिक्लेअर केल्लें की पोरू आमी एक टाटा सफारी घातिल्ली ताज्या वयली कितें घालताले म्हणून सो आमी डायरेक्ट ऑडीचे गेले. सो दुसरी गजाल म्हणजे एक आमी येतनच डिस्कस करताले ह्याच हेजे खातीर की जे पयशे येता हाजे खुबशे फावटी लॉटरी इज गॅम्बलींग म्हणटा की बाबा तुमी गॅम्बल करूं जायना म्हणून आमकां पयलींच शिकयता पूण दीस लॉटरी इज नॉट गॅम्बलींग. दीस लॉटरी इज नॉट गॅम्बलींग सांगपा म्हणल्यार हांवें पोरू सांगिल्लें अंदूय सांगता एकूच गोंयचें मंडळ आसतालें जें मंडळ स्मशानभुमी हिंदू स्मशानभुमी आसा ती चलयता तें जावन आसा आमी सावडेश गणेशोत्सव मंडळ. सो आमी पयशे आमचे थंय इन्वेस्ट जाता थंय कितें मेंटेनन्स कितें आसता सगळें आमी पळयतात. तसोच आमचो हॉल आसा थंय हॉलाचेर आमी इन्वेस्ट करता. सो आतां हे जे पयशे एकठांय जाता ते पयशे पुराय वर्सभर तुमी ते युटिलायज करता युटिलायज करता आनी आमचो हिशोब रोकडो आसता आनी आमी आवट करता प्रॉफीट एंड लॉस अकावंट आमी आवट करता. आमचे सोयनूर येता मंडळाचो तेजेर आमी सगळें बरयल्या सायड टू झॅड हिशोब आनी सगळो हिशोब आमचो रती बाब पळयता आनी बँकेन डेली डेपोजीट येता पयशे. सो हांवें जो म्हणटा 300ची जर टिकेट घेतली ओके ताका देणगी कुपन म्हणटा तुमी लॉटरी म्हणटा ताका. सो महाप्रसाद पावती समज हांवें 300 रुपयाची घेतली जाल्यार म्हाजें कॉन्ट्रिब्युशन जातलें ह्या समाजा खातीर म्हणून हें करता. रस्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झोल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विसां. गाडी सारकी बटर आणि सर्विस सारकी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय आतां टोटल कितल्यो लॉटरी अश्यो तुमी हे केला आउट केला. आमी लॉटरी टोटल 90,000 आवट केल्ली आसा म्हणल्यार 9,000 बुक एक बुकान 10,000 सॉरी 10 सॉर्ती असतात. 90,000 आवट केल्ल्यो सॉर्ती. आनी टोटल प्रायजीस कितले जाले. टोटल प्रायजीस म्हणल्यार टोटल 20 प्रायजीस आसा. 20 प्रायजीस 10 फोर व्हिलर 10 टू व्हिलर. सो अशें तुमी हिशोब बी काडला की इतल्या लॉटरी फाटल्यान एक प्रायज आसपाकूच जाय अशें म्हणून पर लॉटरीज. हो लॉटरी म्हळ्यार कितें आसा आमचे 90,000 सॉर्ती आतां तुमी 20 पळय हें म्हळ्यार रेशो आसा तो अरावंड कितलो जातलो 2,52,00,000. हय 2,52,00,000 लाखा प्रायज हें आसा. तुमची टोटल लॉटरीज 2,52,00,000. हय 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 270 आसा ते म्हणजे तांकां तें हें आसा कोण विकता तांकां मातशें. पूण हे फायद्यान कशें पडटा आतां हीच जर धरीत जाल्यार तुका म्हाका दिसता एक 60-70 लाखाची गाडी हय आसा 70 lakhs हातून तुमकां पयलीं मेजॉरिटी पयशे हातून गेले तुमचे मागीर बाकीच्यो आसा. सो इवेंच्युअली तुमकां एंड ऑफ द डे नो लॉस नो प्रॉफीट जाता अशें दिसना. नो प्रॉफीट नो लॉस म्हळ्यार कशें आसा आमी तांकां लेटर दिवन हाडटात गाडयो स्टार्टींग. सो जशें जशें आमी सॉर्ती खोपता तशें आमी डायरेक्ट तेच म्हणटा की तुमी जोडले सगळ्यो सॉर्ती गेल्यो सगळे पयशे आयले पूण तितलेच पयशे तुमी गाडयेवाल्यांक कंपनीक दिता कॅश दिता म्हणजे तुमी टॅक्स पे करता. सो फायदो कितलो उरता एंड ऑफ द डे म्हाका तुमी सांगतले फायदो पार्ट आसतलो. जवळ अरावंड 35 to 40 lakhs उरतात. मागीर पब्लिसिटी बी मायनस करून पब्लिसिटी बी आसता न्ही आमगेले मायनस करून 35 to 40 lakhs उरपाक जाय आमकां. ओके आनी पब्लिसिटी म्हणटा तेन्ना ही पास फ्री मायनस करशात बी 35तले आमकां पयशे दिले म्हणून सांगचे पडटा. थोडे आसतात. सो एक 35-40 लाख रुपया
तुमकां उरता आनी जे तुमी स्मशान भुमी आनी हाजेर इन्वेस्ट त्या खातीर करता आमी फुडले वर्सा जवळ जवळ AC करपाक प्रयत्न करता हॉल AC करपाचो प्रयत्न करता हांगा सावड्डे AC हॉल आसतलो आनी ना, ना ना. AC हॉल ना सावड्डे AC हॉल ना ना येदो मोठो मायनिंग बेल्टांतलो येदो मोठो गांव AC हॉल ना 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 सो सावड्डेचो पयलो वयलो AC हॉल हय Drinking is the rhythm, what you feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the ride. North sell it in, so I join the tribe. North side. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, you. आतां ओवरऑल हें करता आसतना तुमची सार्वजनीक गणेशोत्सवाची तयारी चालूच आसता ह्या फावटी कितले दीस दवरतले गणपती 11 दीस गणपती आमी थंय वचून परत पळोवया खंय दवरतले बी ते ओके सो 11 दीस गणपती दवरतले तुमी सो गणपती 11 दीस हय कितले फुटांचो खंयच्यान हाडटले ते बी हांगा फाटल्यान तुमी हें करता दिसता न्ही हय गणपती हांगा पुजे लायता आमचो गणपती आमी माजाळे कारवार थंयच्यान हाडटात हां तो मुर्तीकार जावन कृष्णा माजळकर म्हणटा तो हां सो कारण 5-6 वर्सां जालीं आमी ताका दिता मुर्ती तो बरो करता आनी आमचें मेन म्हणल्यार डेकोरेशन आमी आतां कितलीं वर्सां जालीं आमी थाराव घेतिल्लो आसा फक्त इको फ्रेंडली डेकोरेशन विदावट थर्माकोल हां थर्माकोल म्हणटा यूज करनासतना इको फ्रेंडली डेकोरेशन करता आमी कितें देखावो बी कितें आसा ह्या फावटी देखावो म्हळ्यार कशें आसा तें मुर्तीचेर आसा मुर्ती कसली आमी जर मुर्ती? फोटो अंदू तो हेजो बशिल्ली आसा गणपतीची म्हळ्यार अशें रानशें आसा हां तसो देखावो आसतलो म्हळ्यार वॉटरफॉल एक दाखयतले वॉटरफॉल हय बारीकसो बारीकसो वॉटरफॉल हय. गणपती आमी 3-4 जाणां कडल्यान कोटेशन घेतलां जे कोण करतात माशेलाचो आमकां एक कोटेशन आयिल्लें आसा सो खंयचे एक सिलेक्ट करून ताका दितले कितले हजार लोक गणपतीचें दर्शन घेवपाक हांगा येतात तशें कितें कॅल्क्युलेशन आसा तुमचें कॅल्क्युलेशन म्हळ्यार अरावंड हय चवथी बोळां एक 7-8 7-8 हजार हजार तरी लोक येतात कारण आमकां फोंडपेटींतल्यान जवळ जवळ 50-60 हजार रुपया येता आमकां थंयच्यान फोंडपेटी दवरता न्ही हांगा तातूंतल्यान 50-60 हजार येता म्हळ्यार कॉयन दवरून बरं ती ह्या लॉटरी जी देणगी कुपनाची तयारी महाप्रसाद पावतीची तयारी फाटल्या फावटीच्यान सुरू जाली तुमची एक वर्सान तुमी प्लॅनिंग केलें काय लागीं पावले की डिसायड करपाक लागले तुमी ना लागीं आमची फर्स्ट मिटींग आशिल्ली जनरल बॉडी मिटींग तेणी डिसायड केल्लें आनी तेन्नाच प्लॅनिंग केल्लो सो त्याच मिटिंगेक म्हाका अध्यक्ष केल्लो आनी त्याच मिटिंगेक सांगिल्लें जाता ते बेगीन एक आठवड्या भितर तुमकां नेक्स्ट मिटींग जाता म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक टोटल हें करून दितलो तशेंच म्हाज्या मना प्लॅनिंग आशिल्लो सो तो एक्झिक्यूट केलो सो आतां एक देणगी कुपन विकपा खातीर कितें कितें प्लॅनिंग करचें पडटा आतां खास करून जे लोक ह्या वर्सा जाले लागीं पावल्ले आसा पूण फुडल्या वर्सा जर गांवांनी कोणाकूय अशें ह्या स्केलाचेर करपाचें आसा जाल्यार कितें कितें करचें पडटा पयलीं कितें करचें पडटा पयलीं म्हणटा तें गाडी सिलेक्ट करपाच्यो गाडी सिलेक्ट केल्यो मागीर फंडींग जाय पडटा कित्याक तुमी ओदो सांगिल्लें तशें गाडी हाडपाक पयलीं पयशे घालचे पडटा इन्वेस्टमेंट आसता ताका हां मागीर प्रिंटींग मागीर ह्यो गाडयो तुमी आतां ऑलरेडी विकत्यो घेतल्या हय हय घेतिल्ले आसा म्हणजे मोस्ट तुमी ऑलरेडी इन्वेस्ट केला इन्वेस्ट केला नाल्यार शोरूम वाले भायर काडपाक दिना ना ना ओके हां सो ताका पयलीं गाडयेचो इन्वेस्टमेंट आसता हय गाडयेन इन्वेस्टमेंट आसता मागीर कशें खूब वयतलें कशें ताजेर हें आसता उलोवप आसता सो मेन म्हणल्यार एक म्हाज्या एक्सपिरियन्सार एक डॅरिंग करपाचें खंयचे सगळे मंडळां सांगता हांव तुमी डॅरिंग करपाचें डॅरिंग केल्यारूच जाता हें नाल्यार सोंपोवणी जावपा ना सोंपें काय जावपा ना ना. मदीं मदीं हांवें आतां खंयचे मंडळ तें सांगिना हांवें अफवा आयकल्ली काय खरें खबर ना की कोण तरी म्हणटालो की आतां जशें तुका 30 लाख म्हणटिल्ले की
कोण तरी म्हणटालो की म्हाका सगळ्यो टिकेटी दी रे आपूण तें कितें तें पळयता म्हणून तशी बी ऑफरी येता 100% टिकेटी हांव उबारता हांव कितें तें पळयता तुका अमकें जाय मरे 2 कोटी कितले येवपाचे आसा ते घे तशी सध्या तरी आमकां ऑफर येवना तशें दिना ना तशें दिना आनी आमी पयलींच प्लॅन केल्लो मंडळाच्या एकान एक मनशा कडेन सोरती आसपा जाय कित्याक त्या मनशान येवन हांगा कावंटराचेर म्हळ्यार लोक येता ते रिटर्न वचपा येना काय मेळना बी म्हणून आनी फाटल्यान मागीर मेळटा अशें जावपा येना कितें आसलें हांगाच सोंपतलें आनी हांगाच आमी बोर्ड मारतले काबार म्हणून तें फायनल ओके आनी भायल्यान मागीर कोणा विकता ताका काय आडोवंक शकना ना तें आडोवंक शकना न्ही आमी पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरे आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान मम्मा तू इतले पयसल्यान हें घेवन येयला मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे मम्मा तू चड चिंतू नाका राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी पंचामृता आमी पयलें हांवें मायनींग बेल्ट न्ही हांवें पयलें सांग्यार तांणी JCB म्हणून प्रायज दवरिल्लें सो तुमकां दिसना की अशें तुवें प्रायज दवरचें लागून लोकांक धंदो बिंदो करपाक मेळटलो म्हणून मेळटलें आमी तशें मुखार दवरपा प्लॅनिंग आसा 10 टायरा ट्रक बी ते मायनींग फूल सुरू जालें की तुमी 10 टायरा ट्रक दवरपाक शकता तशें दवरल्यार लोकांक बरें पडटलें हय न्ही हें दवरपा मेळटा मदीं आयडिया येयली की प्लॉट बी दिवचो म्हणून तो जावना दिसता म्हाका जाल्यार ना ना ते आयडिया अशी न्ही ते आमी प्लॉट फ्लॅट हय दवरपाक कितें दवरपाक न्ही आतां आमकां एक्सपिरियन्स मेळिल्लो आसा फुडल्या वर्सा ना पळोवया अरे प्रॉमिस करना तूं वरां परत येतलें म्हूण फुडल्या वर्सा ना आमचें सांगपा म्हळ्यार 48वें वर्स चलता हय 49वें वर्सा मागीर 50वें वर्स आसा 50 वर्सां प्लॅनिंग सांग सो ताका बरें मोठे सरप्रायज आसता न्ही मोठी मोठी प्रायज आसता न्ही तेन्ना येता तेन्ना कळटा तुका ओके सो सस्पेन्स कंटिन्यूज दे बरें करूं तुमकां आनी तुमकांय बी आनी ऑल द बेस्ट आनी आमी परत चवथीक मेळुया महाप्रसादाक मेळुया आसतलो न्ही महाप्रसाद ओके सो महाप्रसादाक मेळटले चवथीक येतले आनी सगळ्यांक जाणी जाणी लॉटरी घेवना तांकां सांगता की आमी पासय लॉटरी विकत वचना म्हणून करूना ह्या फावटी आमी हेज्या खातीर पासय केल्ली आसा की एक गजाल म्हणजे तांची लॉटरी ऑलमोस्ट गेल्या खूब लास्ट कमी उरिल्ले आसा सो इट्स अ लास्ट चान्स आनी त्याच रेटीन विकता ते दुसरी गजाल म्हणजे ह्या लॉटरी कडल्यान जे पयशे येता ते सामाजीक कार्या खातीर वता स्मशान भुमी पळयता आनी एक हॉल पळयता सो तुमी समज ही देणगी कुपन महाप्रसाद पावती घेतली आनी जर तुमकां ऑडी मेळुना जाल्यार अशें म्हणनाका रे पयशे फुकट गेले तुमचे पयशे फुकट वचूना ते खंयच्या तरी सामाजीक कार्याक कोणाक गरज आसा ताका ते मेळटा तुमी पळयतात ही खाशेली पासय सावड्डेच्यान तुमच्या फेवरेट चॅनलाचेर गोवा न्यूज हबाचेर पळयत रावत गोवा न्यूज